आम्ही जेव्हा म्हणता की आता आमच्या पंतप्रधान जातीयवाद नष्ट करा म्हणता, इट इज हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन सगळे लोक एकत्र येऊन ओणम सेलिब्रेट करतात. दॅट इज द स्पेशालिटी. मोदीजी आता सांगता आणि तुम्ही कितीशीच वर्षापासून पारंपरिकरित्या ट्रॅडिशनली ते करता, ताज्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन. न विसरण्याजोगे कॉन्ट्रिब्युशन जर कोणाचे असतात तर ते केरला स्टेटीचे. म्हाका दिसता बरेचशे इंग्लिश टीचर गोंयांत जे आयज आसा दे आर फ्रॉम केरला. ही बी एक स्पेशलिटी जी आसा केरला लोकांची आसा. त्याच बरोबर कन्स्ट्रक्शन लायफ तुमी आयज म्हणटा बऱ्यापैकी कन्स्ट्रक्शन जर कोण करू शकता, जेका म्हणटा की 100% ताचेर विश्वास दवरूंक शकता, रिलाय रावूंक शकता, तर कोण जर आसत जाल्यार तो केरलाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो. आनी ह्या पद्दतीच्या गॅदरिंगांतल्यान तुमी तुमचे सगळे जे तांकां एड्युकेशन फिल्डांत ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा, ज्यांचे मेरिटियस स्टुडंट्स आसा, तांकां तुमी फेलिसिटेट केला. इट इज वन ऑफ द बेस्ट. त्या निमित्तान जे उरलेले स्टुडंट्स आसा फाल्यां आपुणूय मेरिटियस येवपा खातीर तुमचो प्रयत्न आसता आनी तुमी सगळ्या जाणांक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. It is a good thing that we are learning the cultural activities, traditions of the other states. I was surprised to see the Garba dance on this floor. Teachers who came from Kerala on job purpose put their efforts to make Goa a top in the later states. So Goa will never forget this. Goa will always keep this in mind for forever and forever of your contribution for this state.